केरी तेरेखोल दर्यादेगेचेर सरकारान आजून मेरेन पर्यटकां खातीर कांयच सुविधा करूंक ना अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या। फाटल्या वर्सा वादळाक लागून पुराय वाठार नश्ट जाल्लो। हो वाठार हाल्ली पर्यटकांनी भरता, पूण लोकांक गरजेच्यो आसता त्यो मुळाव्यो सुविधा हांगासर आसून लेगीत त्यो लोकांक वापरपाक मेळना। त्या खातीर सरकारान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळावी लोकांनी केला। चालू आहा इतलो आहा, पूण हांगा एकूय टॉयलेट ना, वॉशरूम कांय ना। आमी इतलेंच मागता आमच्या सरकारा कडेन, जो आतां नवीन सरकार येता तेजे कडेन इतलेंच मागता कितें आमकां हांगा टॉयलेट जावं वॉशरूम आनी हे सगळे चेंजींग रूम सगळे हांगा हाडून आमकां दिवपाचे। पळय पळोवंक शकता तुमी सर, हांगा एकूय चेंजींग रूम नासतलो तुका, गेस्टां हांगा ओपन एअर हें करता। आमचो मेन आहा तो सकयल आहा सर रोड, आनी हांगा रोड आहा, खूब प्रॉब्लम जाता रोडा खातीर। नव्या सरकारा कडेन इतलें सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हांगा रोड बीन आमकां मातसो सारको करून दिवचो। मे महिन्याच्या 16 तारखेक बरें वादळ येवन हांगल्ले जे चेंजींग रूम आणि शौचालय आशिल्ले ते शौचालय आणि चेंजींग रूम जमीनदोस्त जाल्ले आसात, पूण त्या उपरांत सरकारान हाचेर कांयच लक्ष दिलें ना। जे भायर गांवांतून आणि भायल्या देशांतल्यान जे पर्यटक येतात त्यांच्या खातीर हांगासर कसल्याच प्रकारचे सोयी नात। चेंजींग रूम ना, शौचालय ना, पार्किंग वेवस्था ना, किनाऱ्यार येवपा खातीर सादो रस्तो ना, पांय वाटो तर सोडूनच दियात, रस्त्याचो पत्तो ना।